एस्टिमेट्स रेडी जावन तांचे वर्क ऑर्डर्स पासून रेडी आसा. फक्त आमी रावल्या कित्याक की एकदां टार करतकूच परते फोडप न्ही. मेजर जे फोडपाचे आसा म्हणजे सिवरेज लायन अपग्रेड करपाची आशिल्ली, नाजाल्यार बाकीच्यो खंयच्यो गोश्टी अंडरग्रावंड वचपाच्यो गरज आसा, उदकाची पायपलायन नाल्यार अंडरग्रावंड केबलींग, ते सगळे फोडून हांव तुमकां एश्युअर करता बाय मेच्या पयलींच हे टोटल सगळे रस्ते म्हणजे जितले आमी फोडल्या तितले रस्ते आमी टोटली हॉटमिक्स करतले. पावसान लोकांक असुविधा कशीच जावपा ना. आमी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टर्सां कडेन पयर मिटींग घेवन तांकां डेडलायन दिल्या की 15 एप्रील पर्यंत कंप्लीट केला. इवन बेराबाय उरुले मेस्तावाडो तो भाग पसून आमी तांकां सांगला 15 एप्रील पर्यंत करा, जेणे करून जी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा ती ताच्या मागीर इमिडिएटली आमी ते एस्फाल्टींग स्टार्ट करपाक शकता. आनी कांयच हें जावपा ना. म्हाका दिसता मेच्या पयलीं सगळे रोड्स आमी हॉटमिक्स करपाक पळयतले, लोकांक असुविधा जावपाची दिवची ना. ह्या थोडे दीस कितें जातली ती आमच्याच बऱ्या खातीर आसा. कित्याक एकदां सिवरेज लायन घाली, तुमी पळयतात की मोठे SDD मेट्रासा कडल्यान पायप्स आमी घालतात जे 50 वर्सां कांय जावपा ना. पयलीं धाकटे आशिल्ले, आतां ते व्हडले घालता आमी. सो जनतेनूय मातशें आमकां कॉपरेट करचें, तांच्याच बऱ्या खातीर आसा. आनी जाता तितले बेगीन हें आमी करतले. म्हाका एक मुद्दम सांगत दिसता, कालूच आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान एक नवी योजना लॉन्च केल्या आनी चॅक्ड बाय डॉक्टर म्हणून, म्हणजे एक बायलां खातीर. पयरूच इंटरनॅशनल वुमन्स डे जालो आनी आमची घरची बायल आसा नाल्यार अस्तुरी आसा ती आपल्याचेर चड काळजी केन्ना घेना. आपलो बापूय नाल्यार आपलो घोव नाल्यार आपलो चलो तांचेरूच ती चड लक्ष दिता आनी हें करता करता तिचेरूच आपल्याचेर दुर्लक्ष करता. सो चॅक्ड बाय डॉक्टर म्हणून आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही स्कीम काडल्या आनी ती 31 मार्च पर्यंत सद्या आसा. ही मागीर एक्सटेंडूय जावंक शकता, पूण ताचे भितर 40 वर्सांची खंयचीय बायल खंयच्याय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान गेली जाल्यार तिची टोटल टेस्टींग फ्री ऑफ कॉस्ट जातलें. म्हणजे खंयच तिका पयशे दिवचे पडपाना. स्मियर टेस्ट सगळ्यो टेस्ट म्हणजे फाल्यां खंयचीच टेस्ट म्हणजे तिका पयलींच कळिल्ले थोड्यो गोश्टी बऱ्यो आसता आनी ताच्या खातीर ह्या टेस्टीचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी म्हणजे डॅफोडिल्सान पसून ती फॅसिलिटी आसा, पूण ते अरावंड 1400 रुपया चार्ज करता ह्यो सगळे टेस्टींग. सो तितले ताणें रिड्यूस केला, म्हणजे हे एका टेस्टीक अरावंड 5,500 ते 6,000 रुपया पडटा. ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी फ्री आसा. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी गेले जाल्यार तुमकां 1400 रुपया दिवचे पडटा. पूण ही सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवचो, कित्याक आमी हेल्दी उरप, आमची घरची बायल हेल्दी उरप हें आमच्या सगळ्यां खातीर तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्या खातीर आदरणीय मुखेलमंत्र्यांनी स्कीम केल्या ताचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो असो हांव मागता. दाबोले सांकवाळे तेवटेन डेव्हलपमेंट वचपा लागला. हें कित्या खातीर जालां, आमी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्को निर्माण करूंक शकूना म्हणून ते गेल्या. अशें न्ही की वास्को पोटेन्शियल ना अशें न्ही, वास्कोय पोटेन्शियल आसा. आतां क्रूज टर्मिनल आमी मोठ्या प्रमाणार करता. ते मोठ्या प्रमाणार क्रूज जेन्ना लोक येतात तेन्ना तांकां खंय तरी बऱ्या हॉटेलान जेवण दिसता, बऱ्या हॉटेलान रावन दिसता, जाल्यार ते हांगच्यान डायरेक्ट बस करतात आनी ती डायरेक्ट टुराक वतात, डायरेक्ट हांगा वता जाता. सो क्रूज टर्मिनलाचेर आमी मोठ्या प्रमाणान इंटरनॅशनल आतां रेल्वे स्टेशन जातलें. सो हें सगळें जेन्ना जाता, एअरपोर्ट हांगा आसा जाचे परती ग्वाही म्हणजे आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान दिला की दोनूय चालू उरतले म्हणून. हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार पोटेन्शियल वास्को भितर भरपूर आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लो नाल्यार डेड आशिल्ले म्हणून खंय तरी उरिल्ले. पूण हे 2-4 प्रोजेक्ट्स जे आमी सांगल्या ते जेन्ना येतले तेन्ना ऑटोमॅटीक वास्कोकारा भितर एक उत्साहाचें वातावरण डेफिनेट जातलें. हाजे बद्दल कसलोच म्हाका तरी दुबाव दिसना. डिसिल्टींग पावसा पयलीं सगळे नल्लास बी डिसिल्टींग जातले. तो वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन सद्या उरिल्लो आसा. थंयच्या लोकांनी थोडे आपले डिमांड्स मागल्या, तांचे वरीज कितें आसा त्यो ताणें वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन मागल्या आनी तांचे म्हणजे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच कितें तें जातलें. हांवें पयलीं पसून सांगिल्लें आसा, आमचो सरकार लोकांक जाय तेच करतलो. लोकांक ज्यो गोश्टी नाका ताजेर आमी केन्नाच स्ट्रेस करपाना. पूण लोकांनी आमकां सपोर्ट कित्याक करचो म्हणटा, थोडे लोक वेस्टेड इंट्रस्टान आसता. वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ल्या लोकांनी बेश्टोच खंयच्या प्रोजेक्टान विघ्न घालचें न्ही. खंय त्या प्रोजेक्टान भितर सुदारणा करपा आसा, कितें करपा आसा ती आमकां सांगली जाल्यार डेफिनेटली आमी सुदारणा करपाक रेडी आसा. पूण खंयचे अल्टेरियर मोटिव्स नाल्यार फुडल्या इलेक्शनाचो दोळो दवरून खंयच्याच लोकांक भडकावन नाल्यार कितें करून खंयच्याच प्रोजेक्टाक अडखळे घालचे न्ही. आमी वी आर ओपन टू टॉक्स वीथ एनीबडी. आज सगळे कौन्सील हांगा बशिल्ले आसा आमच्या वास्कोचे. सो खंयचीय गोश्ट आसा तुमी आमचे फुडें मांडली जाल्यार डेफिनेटली ताजेर आमी कशें सुदारणा करूंक शकता, नाल्यार लोकांक त्रास जायनासतना आमी डेव्हलपमेंट कशें करूंक शकता हाजेर आमी भर दितले. Years as an MLA, development is a continuous process. जे जायते प्रोजेक्ट लास्ट MLAचे वय आसले ते फुडें गेला. आय थँक यू फॉर दॅट ऑल्सो बिकॉज अल्टिमेटली वास्को कम्स फर्स्ट.
हांव मांगरांतलो कावन्सिलर. एज अ कावन्सिलर फ्रॉम मंगोर देर वर सर्टन इश्यूज दॅट वर देर इन मंगोर. देर वर डार्क स्पॉट्स इन मंगोर. देर वॉज अ डार्क स्पॉट नियर वर्नापुरी जंक्शन, मागीर BSNL जंक्शना कडेन डार्क स्पॉट आहलो. तेजो सपोर्ट घेवन आमचे मांगरांतले कावन्सिलर देविता आमी सगळे वांगडा करून, दिलीपूय आहलो, सगळे वांगडा करून वी टूक दॅट हेड एंड आय थँक यू फॉर दॅट सपोर्ट दॅट इज गिवन ओवर दे. सद्या आतां काम चालू आहा मांगरानूय. when MLA was talking about Baina, but Mangor also you have done things. सध्या काम चालू आहे, अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आहे, अँड द स्विरेज वर्क दॅट इज ऑल्सो गोईंग ऑन. सगळ्यांक पयली नमस्कार आनी अभिनंदन. आनी वास्कोकारांक एक बरी खुशयेची गजाल. आनी आयज आमदाराक आमच्या 4 वर्सां जाली आनी आयज जे तेणी मांडला प्रेस कॉन्फरन्सान हो भरोन उठलो आमचो वतलो म्हणटा येता. म्हणजे इतली कामां आमच्या वास्को शहरान जावपाची आसा आनी आतां चालूय आसा. आमदारान सगळें उलयलें, उलोवपाक आमकां कांयच दवरूंक ना. पूण एज पर म्युन्सिपालिटी म्हणून आमी तुमकां सांगता बा आमची कितें काम आसलेली ती आमदारान आपणाची कामां केली. आमदारान आमकां लेटर घातली, आमी ताका सगळे हितून सायन मारून NOC बीन सगळें दिला बा आमचे कांय ना, तूं कितें बरें करता, वास्कोकाराच्या हिता खातीर करता आनी बरी कामां चालू आसा. एज पर तुमकां सांगलें हांवें, आमी जी अनेक कामां चालू आसा वास्को शहरान. म्हणजे आतां पळय भाजी मार्केटान टॉयलेट नासलो, 50 वर्सां टॉयलेट नासलो, सुलभ टॉयलेट आमचें काम चालू आसा. तुम्ही वचून पळोवंक शकता ते. बाकीची कामां म्हणजे आमच्यो गाडयो ज्यो आमी मागलेल्यो, थोड्यो गाडयो आमकां ह्या येणाऱ्या 10 दिसां भितर आमकां 10 ते 12 रिक्षा येवपाची आहा. आमी एक चिंतला कितें आहा बा हावस टू डोर कलेक्शन जे आमचो सफाई कर्मचारी घेवन तो डबे घेवन ओडून व्हरता तेन्ना ताका खंय तरी त्रास पडटा. बाकीच्या इस्टेटीन अशें जायना. बाकीच्या इस्टेटीन ती रिक्षा लागता आनी तितून ते स्वच्छ भारत गाडी लागता आनी लोक येवन तेतून उडयता कचरो. तशी फॅसिलिटी आमी येणाऱ्या 10-15 दिसांनी आमी ती सुरू करतले. म्हटल्यार खंय तरी कचऱ्याच्या बद्दल लोकांक म्हणजे कशा लोकांक संवय जाल्या बा थोड्यांक कचरो दिवपाचें ना म्हणून ते सगळे रस्त्यार येता. खाली खूब जाणांनी व्हिडिओ काडलो, पूण आमी आमचो प्रयत्न आसता आमी एवरी डोर टू डोर कलेक्शनाक वयता. इवन आमी कावन्सिलरांक कोण सांगला कोण दिना जाल्यार तुमी तेजो प्रॉब्लम वचून पळया कित्याक आतां सॉर्ट आउट करा. पूण रस्त्याचेर कचरो येवपाक ना म्हणून ही सुविधा आमी लोकां खातीर केल्या. आमचे म्हणजे वास्कोची स्मशान भुमी आहा ती खंय तरी वेवस्थाची बरी ना, तें आमी डेव्हलपमेंटाक काडल्या. आमकां एक मशिनरी गोवा शिपयार्डान हें केल्या, येणाऱ्या काळान ती येतली गॅसीचेर जळोवपाची. म्हणजे तेचेंय काम सुरू जालां, टेंडरींग जाल्लेलें आसा. म्हणजे अनेक कामां आसा. आमकां खाली लोकांचो सपोर्ट जाय आनी आमी खंय जात चुकता जाल्यार आमकां कांय ना, आमकां तुमी एक सांगल्या पुरो हांगा चुकता हें मातशें रेक्टिफाय करा म्हणून आमकांय चान्स दिया. आमी मनीस आमी 100% करूंक शकना, पूण खंय तरी लोकांनी आमकां हेचेर दिवपाचो. आनी बरी कामां वास्को शहरान जाल्या आनी जाताय आनी तुमच्या आदारानूच जाताय. आमदारान इतली कामां केल्या आनी आमकांय बरें जाता कित्याक बाबा पयलीं आमी टोटल डिपेंड आसताले म्युन्सिपालिटीचेर. केन्ना थंयसर गटर नाल्यार फुटबॉल थोड्या आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लम जाता, पूण ह्या आमच्या MLA फंडाक वचून ती आमची कामां खंय जाली. आमचो चेअरपर्सन म्हणटालो आमी नाल्ल फोडून थकले म्हणून. एक्चुअली गरज खरंय आहा, आमी इतली कामां केल्लेली आसा आनी सगळीं कामां ऑन टायम कंप्लीट जातली. म्हाका दिसता येता ते 2 म्हयन्या भितर म्हणजे पावसाच्या पयलीं तुमकां ड्रास्टीक चेंजीस दिश्टी पडटले. जे जाग्याचेर आतां कोण बेश्टे उलयतात की फोडून दवरला पूण खरें सांगचें कितें समज डेव्हलपमेंट करतले न्हू जाल्यार फोडून दवरपाचें फोडचेंच पडटना जाल्यार डेव्हलपमेंट जायना. आयज आख्ख्या वास्को मतदारसंघात कितें कामां तुमकां दाजीन सांगलेंच आसा. एज अ कावन्सिलर हांव तुका कावन्सिला बद्दल सांगूंक सोदता. कावन्सिलाक आमकां 14 फायनान्स येयल्ले, जवळ जवळ 30-35 कोटी येयल्लेले आसले. 100% आमी ते फंड युटिलायज केल्या आनी ते सगळ्या वॉर्डान म्हणजे इक्वली म्हणजे खंयचें ऑपोजिशन रुलींग अशें तुका चड म्हाका कमी अशें करूंक नासतना आमी सगळ्या वॉर्डांनी एक इक्वल एक प्रमाणेन आमी कामां केलेलीं आसा. चेअरपर्सनचे कामां करता जेन्ना तेणी केन्नाच पळोवंक ना की हेका कमी दिवया हेका चड दिवया वो आमच्या अगेन्स्ट आसा तें केन्नाच पळोवंक ना. वास्कोचें हित पळोवन इवन मुरगांवची किंवा दाबोलीची हित पळोवन तेणी सगळ्यांच्या वॉर्डांनी कामां केल्लेलीं आसा. कित्याक एक खंयच्या एका कावन्सिलराक लागून आमी त्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट खंयच हाडून दवरूंक ना. आयज आमची फर्स्ट म्युन्सिपालिटी ओपन डेफिकेशन फ्री आसा. आमचे म्हणजे एकूय अशें अहें ना की ज्या घरान टॉयलेटी ना. आमची 100% टॉयलेट आहा. आनी आतां तुमकां आमदारान सांगलेलें आसा ज्या जाग्याचेर सिवेज लायन पावोंक ना ती सुद्दां आमी सिवेज लायन पावोवपाची प्रयत्न केल्लो आसा. ज्या जाग्यार मेस्तावाडो हो आमचो एक भारतीय जनता पार्टीचो बरे कार्यकर्ते थंयसर आनी सदांच ते आमकां फाटल्यान आमचे उबे आसता. पूण त्या एरियेन आमी सिवेज लायन पावोवंक शकूंक नासलेले, पूण ती सुद्दां आयज आमी त्या एरियेन सुद्दां आमी पावयलेले आसा.